आज गोयचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी एक अनाउन्समेंट केला की बीजेपी म्हळ्यार आतां आमी ताका भारतीय जादू पार्टी म्हणपाक शकतात. ताजो सीएम म्हळ्यार चीफ मॅजिशियन डॉक्टर प्रमोद सावंत 22,000 गव्हर्नमेंट जॉब काडपाचो आसा म्हणून. आतां हे जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसून येता की गोंया जी एम्प्लॉयमेंटाची क्रायसीस आसा ती आतां सोंपतली. कशी सोंपतली? इंडस्ट्रीजा खातीर न्ही, इन्व्हेस्टमेंट्सा खातीर न्ही, पॉलिसी रिफॉर्म्सा खातीर न्ही, जाल्यार जादू करून सोंपतली. आज जर आमी गोंयची परिस्थिती पळयली जाल्यार नॅशनल एव्हरेजाचेर वी आर हायेस्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. दुसरें, आज कितलेशे गोंयान गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा जे रिक्रुटमेंट करतना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून रिक्रुटमेंट करतात. ताचे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणटा तें मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील. आनी कॅश फॉर जॉबाचो इतलो प्रॉब्लम गोंयान आसा, इतलो बोवाळ जाला की आज मडगांवचेच न्ही जाल्यार गोंयभरचे जे आमचे यूथ आसा तांचो गव्हर्नमेंट जॉब्सा वयल्यान विश्वास गेला. हांव लास्टाक इतलेंच म्हणपाक सोदतां की गोंयचो बीजेपीचो सीएम जर 22,000 जॉब्स काडटलो जाल्यार ती एक बरी गजाल आसा. पूण हांव इतलेंच सांगता की गोंयचे यूथ हे 22,000 जॉब तेन्नाच वेलकम करतले जेन्ना तुमी प्रोसिजर जो फॉलो करता तो ट्रान्सपरंट वेन फॉलो करतले आनी मेरिट्साचेर जॉब दितले.